पोरांशाक आमचे मोदल्या फावो कोणाक फावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. हे पवित्र मिसान केरीत भाशेन मागुया जॉयसी फेर्नांडीस जो आपलो 21वो जल्मदीस मनयता तेच भाशेन संपलेल्या दिओनारा फेर्नांडीस ताचे पासून मागुया. तेच पासून मागुया एस्पेरांसा कुलासो जो आपलो वाडदीस मनयता, मारिया डिसूजा, अगस्तिनो फेर्नांडीस, मारिया डिसूजा जो आपलो वाडदीस मनयतात तांचे पासून मागुया. आनी मागुया अगस्तिनो फेर्नांडीस जो काल मरून गेला ताका सासणाचें सूख पावो जाल्यार पुरो म्हूण. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोय आसूं. म्हजे मगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवंक आमची पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सरबुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमुचो प्रांत, अमुचो प्रांत, अमुचो बोवडो प्रांत. भगवंत सुदान सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. देवा सर वस्तूच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दया दीस घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें भोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या सगळ्या आदी हांव मागता तें हें, सोमेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासने स्तुती भोव करून राजा आनी उचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्कायेन जिवचे पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसलें. सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय, कित्याक देव एकलोच आनी देवा आनी मनशां मदेकूच मोदेस्तूय एकलोच, क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कोशी समोर पिलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या कालार दिली आनी हाचो निरोपी आनी धर्मदूत आनी विदेशा सोरी भावार्थाचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला. सोत तें उलोयता, फोट सांगिना. देखून नितोल मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे वोडुमकार. आमचो जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. परतून म्हणुया. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. हो पोले हांव तुका प्रार्थितां. तुज्या पवित्र मंदिराक पळोवन
हात जोडून मागणे करता तर म्हजे विनोतीचो आवाज आयकून घे. जबाब म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. सर्वेस्पर म्हजें बोल आनी ढाल, ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगांत नवो जीव भरून आयलो. देखून सगळ्या काळजान ताका दिनवासता. जबाब म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. सर्वेस्पर आपले पोरजेचें बोल, ताणें मागलोल्यांक तारोनाचो किल्लो तो. तुजे पोरचेक तारोन दी, तुज्या दायजाक सुकेस्त कोर. तांचो गोंवली जा, सदांकाल तांकां उखलून व्हर. जबाब म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास देवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोव्या. लोकांना आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू कफरनाहूम गेलो. कोण एकल्या शोधपतीचो चाकर ताचे केरीत अपुरबायचो वायटान पडून मरणाचे तोंडणीर पावलेलो. ताणें जेजूची खबर आयकतच जुदेवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडलें आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन हे ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे चाकरा खातीर कितें तरी करूंक फावो तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता. आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो आनी तो तांचे घराशी पावूंक चबर पयस नासलोलो तेन्ना शोधपतीन आपल्या शिसांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा त्रास घेनाका, तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना. तेच पासत हांवूय कशा तुजेशी येवंक पुरतलो न्हय अशें म्हाका दिसता. एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्या काला आसा आनी म्हजे काला शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक या म्हणलें जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर म्हणल्यार तो करता. हें आयकून जेजू अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें अशें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यंत देखूंक ना. आनी धाडलेले ते घरा परत येत जाल्यार बोळकेंत आसलेलो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मगाळ भाव भयणीनो, शोधपती हाचो बापूय हाची कथा व्हडलो बरोवपी पावलू कुएलो एक आपल्या पुस्तकांत बरयता आनी म्हणटा, हो ताचो बापूय एक गोरवाचो मनीस आसलो आनी एके भाशेन ताका दोग पूत आसले. एकलो पूत व्हडलो पेंटर
आनी दुसरो पूत हो शोधपती जो आमी आजचे शुभ वर्तमानान आयकला आनी हो बापूय सदांच चिंतालो हो आपलो पूत जो व्हडलो पेंटर आसा ताका आख्या संवसारान ताची पेंटिंगां पावल्यांत एके भाशेन बरो आर्टिस्ट आनी पेंटर तो आसलो एके भाशेन ताची चित्रां आनी ताची पेंटिंगां राजाच्या पलाशींत वणटीर हो हेर व्हडल्या जाग्यांनी आख्या संवसाराक शिपडलेली आसली आनी एके भाशेन हो आपलो बापूय एके भाशेन गर्वान भरलेलो आपलो जो पूत येता ती पिळगा सदांच आपल्याच्या पुताची पेंटिंगां पळयतली आनी सदांच ताचें नांव पळोवन ताचो उगडास करतली पूण आपलो दुसरो पूत एके भाशेन हे झुजाच्या मोड्यार आसा ताका गोरे एक दीस जिवेशी मारतले एक दीस तो झुजतना मरून वेतलो आनी ताचो कोण उगडास करचो ना म्हणजे मग भाव भयणीनो आमी जाणात की जायतीं वर्सां उपरांत हो बापूय मेलो ताचे पुतूय मेले एके भाशेन ताची पेंटिंगां घडे पुताची पेंटिंगां घडे ती पलासींत आसलेली हो हेर जाग्यांनी आख्या संवसारांत आसली ताचो कोणें उगडास करूंक ना पूण हो शोधपतीचो उगडास ताच्या पुताचो उगडास आमी आयज पर्यंत करता कित्याक करता काय एके भाशेन ताचे भावार्थाप आसात एके भाशेन एक भावार्थी कसो तो जियेलो आनी हाचे शुभ वर्तमान तो म्हणटा जेजू ताचे उद्देशी म्हणटा असलो भावार्थ आमी इज्रायलांत पासून पळोवंक ना म्हणजे मुखार भाव भयणीनो आमची फुडली पिळगा आमचो उगडास करतली काय आनी आमी कितें करूंक जाय ताणें आमचो उगडास करूंक जायते फावटी आमी चिंता आमी जायतें करून दवरूंक जाय कडे भाटां बेसां घेवन दवरूंक जाय जायते तांचे खातीर एक बरें जिवीत तांकां आमकां दिवंक एके भाशेन तांचे पासत गडे एक बरी बँक बॅलन्स आमी दवरूंक वो जायते वस्तू आमी तांचे पासत करूंक एक घर बांदूंक दवरूंक गरजेचें आमी जायते फावटी चिंतता हे भाशेन केल्यार गडे आमचो ती उगडास करतली म्हणजे मुखार भाव भयणीनो आमची फुडली पिळगा आमचो खरोच उगडास करतली जाल्यार एक भावार्थाचें जिवीत आमी जिवंक गरजेचें होच भावार्थ घडये ती पळोवन सदांच म्हणटली म्हजो बापूय म्हजो शपाय हो शमाय एक भावार्थी कशी जियेली एके भाशेन एक बरें उतर ती दुसऱ्यांक दिताली एक बरें जिवीत ती जियेली तर म्हज्या मुखार भाव भयणीनो तरी शोधपतीचो उगडास आमी आयज पर्यंत करता कुमण्यावगेचे आदी आमी एक मागणें करता जेजू म्हाका फावो ना तूं म्हणजे भितर येवंक हीच उतरां शोधपाची उतरां आमी सदांच आमी एके भाशेन कुमण्या आदी आमी मागण्यांतल्यान उच्चारता तर खरेंच आमची फुडली पिळगा आमची उगडास करतली जाल्यार एक बरी भावार्थी जिवीत आमी तांचे मुखार दवरूंक गरजेचें तर हे पवित्र मिसांत आमी मागुया खरेंच तीर भावार्थाची मनशां आमकां कर म्हूण आनी एके भाशेन होच बरो भावार्थ हेंच बरें जिवीत तांचे मुखार आमी दवरूंक वावरुया आमेन म्हजे मुखार भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर हांव देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पुवी सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या मगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सोडवणे उपकारोशी कर आमी मागता आमचे सुम्या जेजूचे नांवी
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पविदारण सासनाचे देवा सोर काळें सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो कांय दोनी दिसान आमच्या फायद्याचो इतले कोणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोलवणार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचेंय सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडूंक हेर सगल्यांत आमचे गोटीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उसळी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उसळी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरूंक सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पची. तेच बरें जेवण जातच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कांच नवे आनी ससनीक करोडाचें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bawaताचो गूट पोरकोटुया. Jezu mero, Jezu żywot zala, Jezu nawianie dolo. Jezu mero, Jezu żywot zala, Jezu nawianie dolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताला आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा देव मोरा तुजे चाकोनीची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली ती आपूण वेली जशी पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाप भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती भागवेन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोधनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे सन्मनाची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन
खातीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरायता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें दवरताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचो भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. Surki
Purai tuka surkon, turkui ailai tu devon, kirkon patkya pasu. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेजूचे महासन रगत आमी हातांत घेतलां. ह्या सुर्गीच्या देणांचो गुण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमकां भोगोशे कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडून वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पददार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बोल का. Moja deva argauti dolo, tace nau sudan swakan dolo. Moja deva argauti dolo, tace deni che nazli sorsona. To boxi